गोयचे पूत फामाद गायक अजित कडकडे हांका गोमंत विभूषण पुरस्कार मुखेलमंत्री दोतोर सावंत हांणी जाहीर केला। हो पुरस्कार 2 वर्सांनी एकदा दिता। ह्या वर्साचो पुरस्कार कडकडे हांका जाहीर जाला। RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट। आज या बऱ्या दिसा आमका गोमंत विभूषण पुरस्कार हो अनाउंस करपाचो आशिल्लो। आमी गोंयाक फाटल्या 10-12 वर्सां गोमंत विभूषण 2 वर्सांनी एकदा पुरस्कार हे गोमंत विभूषण अवॉर्ड हे दीत आसा। या वर्साचो गोमंत विभूषण अवॉर्ड हे गोयचे सुपुत्र पंडित अजित कुमार कडकडे हांका फावो जाता। तांच्या आयच्या दिसा समेस्त गोंयकारांच्या वतीन हांव खूब खूब अभिनंदन करता। म्हणजे गोयचे नाव व्हड करपा खातीर तांचोय व्हडलो वांटो आसा। जरी आज ते मुंबय स्थायीक असले जाल्यार मनात सांगता हांव दिवचलकार, हांव गोंयकार हे सांगपा खातीर ते केन्ना विसरना। आणि चुकून सुद्धा कोणी खंयसरी गेलो आसत जाल्यार हांव गोंयकार हे ते पयलीं सांगतात। त्या खातीर तांच्यांनी पुराय भारत देशाक मंत्रमुग्ध करून सोडिल्ले अजित कुमार कडकडे हांका हो गोमंत भूषण पुरस्कार फावो जाता। तांचे परत एकदा हांव सगळ्यांच्या वतीन खूब खूब अभिनंदन करता।